हांवें दिवचलच्या प्रायमरी सेंटरच्या अपग्रेडेशनचो प्रश्न अटेन्शन हांगा मांडलेलें आसा रेजोल्युशन. स्पीकर सर, आयज हांव तिसऱ्या फावटी आमदार जालो. फाटल्या 2 टर्मान म्हाजी मागणी आसली की ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावचें म्हणून. आनी म्हाज्या म्हणजे फाटल्या टर्माक जो आमदार आसलो तेणें पण मागणी केल्ली, पण ही मागणी अजून पूर्ण जावंक ना. स्पीकर सर, सगळे कडेन अपग्रेडेशन जायत आहा. वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, सांखळे सब सेंटरचे PSC जाले, ते आतां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाता. मया नवीन PSC उगडले गेले, पण दिवचलचे जे स्टार्टिंग पासून जे PSC आहा ते अजूनही PSC हॉस्पिटल उरलेले आसा. स्पीकर सर, सांगपाक मी फाटी डिमांड सुद्दां हांव उलयल्लो की ह्या हॉस्पिटलान ऑपरेशन थिएटर आहा पण हांगा ऑपरेशन जायना. गायनोकॉलॉजिस्ट आसात 2 जाणां, ते फक्त विकली 4दा येतात. स्पीकर सर, हर्निया ऑपरेशन जायना. अल्ट्रासाउंड आसा पण रेडिओलॉजिस्ट ना. स्पीकर सर, हांगासर जो ह्या हॉस्पिटल जनरेटर आहा तो जनरेटर गेले 3 म्हयने मोडलेलो आसा. अश्यो खुबश्यो सुविधा आहा पळय, सुविधा ह्या हॉस्पिटलाक ना. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सुंदर बिल्डींग दिली दिवचले, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग, त्या बद्दल तेजे हांवें आभारूय मानलेले आसा. पण म्हाका दिसता की लोकांची मागणी आसा की ज्यो बाकीच्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा त्यो फॅसिलिटी ह्या हॉस्पिटलाक दिवच्यो. ऑपरेशन थिएटर इज मेन, ज्या एका सर्जरी ऑपरेशन जावं शकता, ज्या एका फाटी म्हटलं हांवें की डिलिव्हरी केसीस ज्यो आसा तेजें प्रमाण हांगा घडपाक लागलेलें आसा. कित्याक गायनोकॉलॉजी आसा, पण जर फाल्यां सर्जरीची केस जाताली जाल्यार ताका म्हापशान JMC व्हरचें पडटा. तेन्ना अशें न घडटा जर एडिशनल फॅसिलिटीज जर ह्या हॉस्पिटलाक दिल्यो आनी त्या पेक्षा जर अपग्रेडेशन केलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून, तर म्हाका दिसता की आमच्या दिवचकांची मागणी मान्य जातली म्हणून. आय एम एक्सपेक्टींग एश्युरन्स फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर that give me the assurance that it will be upgraded. I have, during the course of the demands, I have already mentioned to the Honourable Member and to the House that we are in the process of ensuring that all the facilities are put to full use. I will personally visit the Bicholi Primary Health Center with you. पण कितें आसा की community health center आमी साखळी केल्ले आसा, community health center आमचे वाळपय आसा. आनी खुबशे कडेन अशी परिस्थिती आहा जे खंय आमचे कडेन शॉर्टेज आहा डॉक्टरांच्यो, हेज्या खातीर काही कडेन आमी डिप्लॉय करता, काही कडेन गायनोकॉलॉजिस्ट आमी रोटेट करता. आनी म्हणूनच खंय ना खंय ह्यो हॉस्पिटल जे बांदल्या एकाच उद्देशान की पूर्ण बिचोली तालुक्यान फेसिलिटी गावची, फक्त तुमच्या मतदारसंघात फेसिलिटी गावची. आनी हे ऑपरेशन थिएटरां जी आहा हे ऑपरेशना थिएटरां खंय तरी फंक्शनल करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आमी बसल्या दर आठवड्यार आमी डॉक्टर्स आमी धाडटा, वेगवेगळ्या सेंटराक आमी डॉक्टर धाडटा. पण एकूच हांव तुमकां विनंती करूंक सोदता की तुमच्या बरोबर येवन बसून एक रिव्ह्यू मिटींग घेवन हांव एकूच तुमकां अश्युरन्स दिता की तुमी कसलीच चिंता करूं नाका. तुमचे जे कितें विशय आसा, ऑपरेशन थिएटर, साखळीचें ऑपरेशन थिएटर आसा, वाळपयचें ऑपरेशन थिएटर आसा, हे तिनूय हॉस्पिटलूच न्हू आनी खुबशे कडेन जे खंय आमी फेसिलिटी केल्ली आसा हे फेसिलिटी पूर्णपणे तेजो फायदो लोकांक गावचो. मायनर ऑपरेशन, डिलिव्हरी हे सगळे योग्य तरेन ते जावचे म्हणूनच ती इमारत बांदल्या. आमकां नाका की ती इमारत बांदून तशेंच ब्युटिफाय करून तशेंच दवरप, तेजो पूर्णपणे उपयोग जावचो. आनी ह्या उद्देशान आमी काम करता. हांव विनंती तुमकां करता की थोडो म्हाका वेळ दियात, आमी बसून मॅक्झिमम ऑप्टिमम युटिलायझेशन करपाचें आनी जे फेसिलिटीज तुमकां जाय थंयचे थंय चर्चा करून एक एक करून मार्गार लावपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. म्हणून हांव रिक्वेस्ट मेंबराक करता की तुमी हे रेजोल्युशन विथड्रॉ करचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले आसा. प्लस एडिशनल एक मागणी करता की तुमी जे कार्डियल एम्ब्युलन्सीस ज्यो इंट्रोड्यूस केल्या भितर एक एम्ब्युलन्स आमच्या दिवचले PSCक दिवची, ही हांव तुमचे कडेन मागणी करता. आमी ऑलरेडी थरयल्ले आसा 6 एम्ब्युलन्सीस आमकां सँक्शन जाल्ले आसा. सँक्शन म्हणजे आमकां कोणी तरी पयशे दिल्ले आसा CRSच्या अंडर. आनी बिचोली, सांखळी आनी आमच्या सत्तरीचो भाग खंय तरी सेंटरान थंय आमी दवरुया. म्हणजे आमी तिनी आमचो भाग, तिनी मतदारसंघाक, तिनी हे दोनी तालुक्याक आमकां तेजो फायदो जातलो. ह्या तरेन आमी विचार करूया. सांखळे सेंटर आसा हय, तिनी मदीं खंय दवरल्यार म्हणजे आमकां दोगांकूय फायदो जावंक जाय. म्हाका फायदो जावचो, तुमकां फायदो जावचो, ऑनरेबल स्पिकराक फायदो जावचो, म्हणजे तिगांक आमचो फायदो जावचो. म्हणून खंय तरी सेंटरान दवरून हेजो पूर्णपणे आमी फायदो करून आमी घेवया. Assurance of the Honourable Minister, I withdraw my resolution.